नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। टॅक्सीकारांची दादागिरी घेवचे नात खपोवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी। एमपीटी नुकते करतले टुरिझम काउंटर, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली माहिती। संगीत पार्ट्याविशीं हायकोर्टाच्या आदेशाक लागून हॉटेलकारांचेर आयल्या हावळ, म्हणटा बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव। पेडे जंक्शन जावन रावला मरणाचो सापळो, उड्डाण पूल बांदून दिवपाची थळाव्यांची मागणी। शेतकारांक करतले आदार, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराचें आश्वासन। बेकायदेशीर घडणुकांचेर करतले खर कारवाय, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवचे ना, पर्यटन क्षेत्रांतल्या हेर जाळवणदारांक मारप वा हेर तरेचे बेकायदेशीरपणा केल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय करपाक फाटीं फुडें पळोवचो ना, अशी ताकीद मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। बुधवारा ओशन ओडिसी क्रुजांतल्यान एमपीटी बंदराचेर आयिल्ल्या अमेरिकेच्या पर्यटकांक क्रुजांतल्यान देंवल्या उपरांत बसीन वचपाक दिनासतना थेट तांकां परत तांच्या क्रुजांत परत धाडपाच्या घडणुके विशीं बुधवारा टूर ऑपरेटरांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांच्या कानार ही बाब घाली। ह्या वेळार तांणी टॅक्सीकारांच्या ह्या स्वभावाचो निशेध केला। जाल्यार थळावो पुलीस अधीक्षक सलीम शेख हांणी टॅक्सीकारां आनी पर्यटकां मदीं जाल्यार गैरसमजाक लागून हो प्रस्न उप्रासला अशें म्हणलां। कालचो जो इन्सिडन्स वास्को जालो पळय न्ही, हॅन्सफोर्थ टॉलरेट केलो वयचो ना आसून कोणूय भितर असल्या पद्दतीचे इन्सिडन्सान इंटरफियरन्स करचे न्ही। तांच्यांनी येवन म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां, म्हणजे ज्यो युएसच्यान हांगासर ज्यो क्रूज येता आनी तांकां एखादी त्यांची हे बस थांबोवप, उतरप आपल्याच बसीन तांकां 2 किलोमिटर परत हे केन्नाच सरकार टॉलरेट ह्यान फुडें करचें ना। आनी ज्या पद्दतीन जर ते हांवें इन्क्वायरी करपाक लायला आनी ड्रायव्हराचेर जर थापटूय मारला आसत जाल्यार तांकां अरेस्टूय करपाक लायल्या हांवें। कोणूच अशा पद्दतीन म्हणजे टॅक्सीवाल्यांची अशा पद्दतीची दादागिरी ह्यान फुडें केन्नाच खपोवन घेतली वयची ना। क्रूज टुरिझम जो आसा हो कोच आनी हे तेंचे ऑलरेडी डिसायडेड आसता, तो तेंच्यांनी डिसायडेड आनी विथ प्लॅन रूट तेंच्यांनी वचपाक जाय। एखाद्यान आपल्याच टॅक्सीन बसोंक जाय म्हणून कोणीच फोर्स करचो न्हू आनी हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे फोर्स केल्ले खपोवन घेवचे ना। हांवें पुलीस डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां अशा पद्दतीचे घेवचे न्ही। टॅक्सी ड्रायव्हरांनी थंयसर जो इन्सिडन्स केला पळय न्ही तेंचेर एक्शन घेतली। इट इज अ थ्रेट टू द टुरिस्ट लाइफ. Yesterday they were stopped, they were denied to explore Goa, which is basically a very sad thing. You know, people needs to understand, especially the taxi union needs to understand how a tour operator gets the business into the country. All these businesses are actually pre-decided nearly 1 year in advance. We as a tour operator starts giving information to the cruise liner, encourages them to come into Goa. We will take care of their guest. But yesterday's situation has actually taken a big hit on Goa's tourism. This should not be reported. This should not happen again. You know, please understand, I'm repeating, tour operator is not taking taxi business. A client who has booked the tour with a tour operator, with the excursion operator, will never take a taxi, because apart from seeing Goa, there are a lot of elements, lot of resources which are added there. But all of a sudden मागीर अनेक आमकां राती एक इन्फॉर्मेशन दिले, प्रिवियस नायटी लेट नायट इन्फॉर्मेशन की एक अनेक तिसरी बोट येता म्हणून। तिसरी बोट येता आनी तितून समथींग अरावंड 80 पॅसेंजर देंवतले म्हणून। आनी हेणे तेजे 80 पॅसेंजर देंवतले म्हणून तितून 80 पॅसेंजर सगळे 4 बसीन वचपा आशिल्ले म्हणून अशें इन्फॉर्मेशन आमकां दिल्लें। सो ते जालें कितें, 4 बसी घेवन आयलो तो आनी तो भायर जाणें बसी दवरले
आनीक एका दुसरे जे CISF आसा ताका तांणी भितर बोटी कडेन व्हरपाक ताका परमिशन दिवना, कित्याक ताका तांणी इंटिमेट करूनाशिल्लें 4 बसी. सो हे बसी भायर उरले ते 80 पॅसेंजर देंवले बोटीच्यान ते बसीन वचपाक. आनीक भायर हेंचे मदीं आशिल्ले ट्युरिस्ट टॅक्सीज ते समजलें की हे आतां पॅसेंजर येयला आनी आमकां हे भाडें मेळटलें म्हणून. सो हे कन्फ्युजनान ते बसी कडेन पावूना लोक, आनीक हितून कन्फ्युजनान ते लोक म्हणले की हांगासर कितें प्रॉब्लेम आसा ते काडले आनी ते बसीन काडले ते सगळे पॅसेंजर 80 वचून बोटीन बसले. सो तितून आमकां कांय प्लॅनिंग करपाक मेळूना. सेकंडली हे बसी जे आतां ताणें भायर दवरलेले ते बसी एक्चुली ते CISFच्यान गेटीचे भितर येवपाक जाय आनी ते जशे बोट देंवली बोटी लागली बोटीच्यान ते स्टेअरकेसान देवन ते डायरेक्ट बसीन बसता. अशी ही सिस्टम आसता एवरी टायम. हय, गेट पास करून तेंच्यांनी ते जो टूर ऑपरेटर आसा तेणे ते सगळे अरेंजमेंट सारके करूं नाशिल्ले. सो म्हणून हे बसी भायर उरले, तेजे खातीर हो कन्फ्युजन जालो. या फुडें टॅक्सीकारांची दादागिरी कशीच खपोवन घेवचे नात, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन शिटकावणी दिल्या. पर्यटका खातीर MPTन कावंटर सुरू करतले, तो चालू उरतलो अशें तांचें म्हणणें. एपाचेर आदारीत टॅक्सी सेवेक विरोध करपी टॅक्सीकार आपूण सारके आसात अशें सांगतात. जाल्यार काल वास्को जाल्ले घडणुके विशीं तांणी स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें रोहनाचें म्हणणें. काल वास्कोचो इन्सिडेंट जालो वो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. टॅक्सीवाले एक वाटेन जेन्ना एग्रिगेटर हाडटा म्हणटा आमी सारके आसात जाल्यार काल वास्को कितें जालें ह्या टॅक्सीवाल्यांनी सांगपाची गरज आसा. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल that somebody will play with the tourism of Goa. As I lay my apologies to the people who suffered, I share my regrets that these people who have acted will not be spared if they do it again. ह्या फाटी आमी पुलिसे कडेन उलोवन वी हॅव एन्श्योर्ड कोणे थापट मारला कितें मारला CMन क्लियर डायरेक्शन दिल्या एक्शन घे म्हणून. आनी असले समज गजाल्यो जातल्यो जाल्यार दिस इज नॉट एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल. As far as MPT is concerned, we are going ahead with a counter there. Queue system will be put up over there. जो टुरिस्ट येतलो त्या टुरिस्टाक कितें एक्सपिरियन्स जाय इन टर्म्स ऑफ दे प्री बूक करतात, हांगा येवन बुकींग करनात, ते थंय टूर करता तेन्ना प्री बूक करता. सो तांणी समज बाय कार घेतला काय बाय ऑप्शन बाय बस घेतल्या, इट इज अ प्रोरोगेटिव्ह ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टुरिस्ट टू डिसाइड. At the same time, I appeal to my people of Goa who are in tourism activities to get your trade right. आम्ही ease of doing business and सगळे साधेपणान केल्ले आसा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सादो केल्लो आसा, पूण एट द सेम टाइम आम्ही रेड मारपाकूय सुरू केल्ली आसा. ताकी येता त्या दिसांनी we will come with a redressal system, a call center with how many languages? Initially 3 languages, call center with initial 3 languages going up to 5 multilingual languages will be coming in. A tourist will be able to lay out information or get his grievance there and ensure that we are able to coordinate his issues. So as we start creating better experiences, we also call up to the media and press to help us and support us by giving the right messages to the people that we need to welcome them to Goa. Thank you. गोंय हे एक पर्यटन राज्य आनी हालींच उच्च न्यायालयान राती 10 उपरांत चलपी म्युझिकांचेर काडिल्लो आदेश हो स्टेक होल्डर्स आनी राज्या खातीर एक आडखळ आसा अशेंय मत आदलो मंत्री चर्चिल आलेमावान उक्तायलें. गोंयची संस्कृताय हेर राज्यां परस सामकी वेगळी आसा. हांगासर नृत्य तशेंच स्टेज शोज म्हळ्यार आमचे संस्कृतायेचो मुखेल घटक अशें चर्चिल म्हणटा. देखून ह्या सगळ्याचो परिणाम खेळ तियात्राचेर जावं येता अशें म्हणीत चर्चिलान खंत उक्तायली. तशेंच मायनिंग बंद जाल्ल्या उपरांत गोंया खातीर पर्यटनांतल्यानूच चडशी येणावळ येता. देखून आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन हे विशीं उलोवन विधानसभेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर खासा विधेयक हाडपाची मागणी केल्ल्याचें चर्चिलान ह्या वेळार सांगलें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विशीं खेळ तियात्रकारांनी रवींद्र भवन मडगांवांत हे विशीं निवेदन दिल्या उपरांत चर्चिल उलयतालो. ऑर्डर पडिल्ल्या सुप्रीम कोर्टाची त्या दिसाक सावन म्हाका दिसता गोंया चीफ मिनिस्टर आनी सगळे मिनिस्टर आनी सगळे गोंयचे जे पळय हांबे आहा ते सगळे अपसेट जाल्ले आहा. चीफ मिनिस्टराचेर चड बरो आहा कारण गोंया पळय म्हणटा आमचो कल्चर डिफरंट देन एनी स्टेट. खंयची स्टेट गेले जाल्यार आमचो कल्चर दुसरो कित्याक आमगेले हिंगा पुर्तुगेजान 450 वर्सां रूल केला. आमगेलो कल्चर लागतलो आनी कल्चर हाके खूंय ना आनी गोंयची सगळी संस्कार आनी म्हजो गांवूय ना. ताका लागून आज संवसार आमगे हिंगा येता. ताका लागून ट्युरिजमाचेर आज आमी
सरकार आज कितें जियेता कित्याक मायनींग आहलो जें बंद जालां टुरिजमाचेर कितें इन्कम येतालो. आज म्हगेलो रिक्वेस्ट आयलें हांवें चीफ मिनिस्टराक वचून मेळ्ळां सांगलां की तूं केतें कोण एफोर्ट कर पार्लमेंटांत एक अमेंडमेंट हाडपाक ट्राय कर. तांकां सांग की आमचें गोंयां जें टुरिजम इस्टेट जावं नाटकां जावं जागोर जावं खेळ जावं तियात्र जावं काजारां जावं हे सगळ्यो वस्तू आमगेल्या बारांच्या सकलाक जायना. आनी हें तरी जायना जाल्यार आमगेलो गोंयचो लोक सारको चड आतां दुयेंत पडलो ताका आनी दुयेंस नाचून दुयेंत पडलो. कित्याक सगळ्यांगेले जोण्याकल्या पोटाचेरी हो पांय येतलो आनी जोण्याकल्या पोट जे पळयताले ते आज सारके आनी त्रास जातले. ताका लागून सीएमूय हुस्क्यान आहा, सीएमाकूय खूब प्रेशर आहा. ताका लागून हांवें ताका सांगलां आनी म्हाका दिसता आज एनवायरमेंट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की रिलॅक्सेशन दिवपाक. तर रिलॅक्सेशन कितले खुंयचे जे दितले कितें दितले ते आतां पळया. 2-3 दिसांनी सीएमागेलो स्टेटमेंट येतलो कितें जाल्यार. सो हांवूय आमकां ताका सांगता आतां ते सगळे भाव आमगेले हे हेडकोताय ते येयले. सो हांव मागीर म्हळ्यार तुमी वचोन एक बरें ताका लेटर दिया. आनी म्हाका दिसता हें आमगेले संक्रांत बाजपुसान दांबा बाजपुसान आमगेले हें प्रॉब्लेम सोल्व जातलें म्हाका दिसता. म्हापशेचे पेडे जंक्शन मरणाचो सापळो जावन रावला. गाडयो खंयच्यान येतात खंय वतात कोणाचोच कोणाकडेन ताळमेळ ना. सर्व्हिस रस्त्याचे कामूय अर्दकुटें आसा. सायनबोर्ड नाशिल्ल्या कारणान लोकूय काचापूल जातात. सिग्नल यंत्रणा ना. येरादारी पुलीसय नेमान नासतात. देखून थळाव्या लोकांक रस्तो हुपतना खूपच त्रास जातात. हांगासर क्रॉस करपाक हेवटेन वयता आसतना बसी त्या सायडीच्यान वयता आमी येता आसतना बसी मागीर आमकां तेवटेन हाडबीट हागच्यान वयचें पडटा. सो हांगासर आमकां डिफिकल्ट जाता क्रॉस करपाक बीन. हायवेच्यान बसी कांयच ना डायरेक्ट थंय नाल्यार आमकां करसवाडा चलत हांगासरल्यान वयचें पडटा ह्या सायडीच्यान हाय स्ट्रेट रोडांच्यान. हांव डॉक्टर स्वाती दिवकर म्हापशाचेच. हांगासर मेन हायवे आसा हे बरें काम आसा केलां ते म्हणजे गाडयो बी वयता. पूण थोडे जे हांगासरले जे लोकल रेसिडेंट आसात तांकां मातशें डिफिकल्टी जाता. त्या सायडींतले लोक ह्या वाटेन येवपाक तांकां खूबच प्रॉब्लेम जाता. गाडयो भरधाव अशे धांवतात. क्रॉसींग करपाचें म्हणजे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. जाणटी म्हणा ऑर भुरगीं म्हणा स्कूल चिल्ड्रन तांकां इम्पॉसिबल आसा त्या वाटेसून ह्या वाटेक येवपाक. सो हांगा कितें तरी एक प्रॉपर सोय करपाची जेणे करून तांकांय कन्विनियंट जातले. हीच आमची एक मागणी आसा. फाटलीं 5-10 वर्सां शेतकार शेती वेवसाया कडल्यान पयस गेल्यात. ताका उदका स्त्रोत विभाग आनी शेतकी विभागाच्या माध्यमांतल्यान परत शेती वेवसाय करपाक आदार दितलो. तशेंच युवा पिळगेक शेती वेवसायांत आवड निर्माण करप गरजेचें. होच मुखेल उद्देश घेवन बिरेस्तारा सांग्यार उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान शेतकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. ह्या बसके वेळार शेती वेवसाया खातीर उदक सोडूंक नाशिल्ल्यान कार्यकर्त्यांचेर सुभाष शिरोडकरान फोग काडलो. ह्या बसके वेळार सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. WRD डिपार्टमेंट जे आसा ही शेतकऱ्या खातीर आसा आनी त्यामुळे फाटल्या 5-10 वर्सां शेतकरी जे शेती पासून पयस गेल्ले आसा ते WRD डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे दोन्ही डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान शेतकरी लोकांक हावसील दिवचो, आदार दिवचो आनी तांकां परत शेती कडेन हाडचें. दुसरें नवीन पिढी जी आसा ती नवीन पिढीतून सुद्दां भुरगे तरणाटे भुरगे जांकां उमेद आसा शेती करपा संबंदी आनी चड करून कोरोनाच्या पार्श्वभुमीचेर खूबशे शेतकरी लोक परत शेत रोवपाक विकास करपाक तयार आसा. नवीन भुरगेय बी शेती कडेन येवपाक तयार आसा. त्यामुळे हो मुख्य उद्देश दवरून आज ही सगळी फील्ड वर्कर्स आसात तांची मिटींग जाल्ली. तांकां जें कितें मार्क्सें दिवपाक जाय ते हांव आनी म्हजे मित्र बाब श्री सुभाष फळदेसाय हांणी दोगांनी दिल्ले आसा आनी मुखाल्ले 15 दिसांनी किंवा 20 दिसांनी परत आनी एक मिटींग जातली जेणे करून आढावो जो घेवपाक जे आसा पळय म्हणजे कितले नवीन शेतकरी आयले
त्या त्या एरिये प्रमाणे त्या सगळ्यांक एरिया मार्क करून दिल्ले आसा. आयच्या हातूंत सांगें तालुक्यांत 5 लिडर्स ऑफ द फील्ड वर्कर्स अशे वेंचून काडिल्ले आसा आनी तांच्या खाला सादारणशे 5-5 सोसायटी दिल्ले आसा. त्यामुळे ते सोसायटी कडेन शेतकारी सोसायटी जे आसा तांकां कॉन्टेक्ट करतले, तांकां मोटिवेट करतले, तांकां जी कितें अडचण आसा ती अडचण पयस करपाक पळयतले आणि त्या माध्यमांतल्यान मागीर नवीन शेतकारी नवीन शेती करपा संबंद येवचे अशे प्रकारची भावना. तर मुळावे सगळ्या शेतकऱ्याक एकठांय हाडपाचे, ताजे नंतर आपले फील्ड वर्करांक एकठांय हाडपाचे, सुपरवायझरांक एकठांय हाडपाचे, इंजिनियरांक एकठांय हाडपाचे आनी तांकां टार्गेट्स दिवपाचे. बरोबर आमकां एग्रीकल्चर ऑफिसराक आपयलो. म्हाका दिसता की ह्या 4-5 फावटी ह्या 2 म्हयन्या भितर मिनिस्टराच्यो भेटी हेच आमकां संभावीत करता की आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकर हे इतके सिरियस. गोंयांत चलिल्ल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली सोदून तांचेर कारवाय करपाची मोहीम चालीक लायल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. डान्स बार जावं वा आनी कसले तरेचे बेकायदेशीरपण पर्यटन खातें आनी पुलीस मेळून ह्या बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करपाक तयार आसात आनी कारवाय करपाक लागल्यात अशें मुख्यमंत्री सांगता. बेकायदेशीर डिसिजन्सचे बाबतीत मागीर टुरिजमाचे हॉटेल्स आसतले, वॉटर स्पोर्ट्स आसतलो किंवा टॅक्सी आसतलो, सगळ्यांचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक लागलेली आसा. ऑलरेडी इन पुलीस आनी टुरिजम जॉयंट हँड सगळ्यांचेर एक्शन घेवपा खातीर तयार आसा आनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाक. डान्स बार बी सगळे पळय जितके बेकायदेशीर ज्या पद्दतीचो आहा पळय न्ही ते सगळ्या पद्दतीचे हे बंद करपाक. बिरेस्तारा ठाणे कोपार्डे रस्त्याच्या कामाचे शुभारंभ पर्येची आमदार देविया राणे हिणे केला. पावसाच्या दिसांनी रस्त्यार व्हड प्रमाणात उदक साचून राविल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाताली. हे संबंधी सरकाराक धाडिल्ल्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी वट्ट 65.5 लाख निधी मंजूर केल्या अशें आमदार देविया राणे हिणे सांगले. जाल्यार कोपार्डे 70त बेगोबेग रवींद्र भवन उबारपाचें आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जालां अशें रस्त्याच्या कामाचे शुभारंभ केले उपरांत आमदार देविया राणेन सांगलें. ऑलमोस्ट 2 मीटर 1.5 मीटर रस्तो वयर येतलो आनी सारको एक लेवलाचेर जातलो. आनी म्हाका दिसता ह्या येता त्या पावसान जे बाकीचे आमचे रस्ते आसा मतदारसंघान त्याच भशेन होय रस्तो तसोच जातलो आनी जे कितें इतली वर्सां त्रास आमच्या लोकांक जाताले ते त्रास जावपाचे बंद जातले आनी जे कितें फुडें जावपाक जाय विकास जावपाक जाय. सो असोच दृश्टीन अशेंच तुमच्या देवीच्या आशिर्वादान तुमच्या पाठिंब्यान म्हाका दिसता आमी बाबा आनी हांव घडोवन हाडपाक शकता आमच्या 70 गांवांचो विकास. हळूहळू करून आमी सगळीं एकत्र येवन आमी तुमचो पाठिंबो असले तर सगळें हें शक्य जाता. आनी हांव खूब आभार आसा आमचे मुख्यमंत्र्याचे आनी आमचे PWD मिनिस्टराचे. कितें तांचे तर पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हो आज जे आमकां हो प्रोजेक्ट आमी आज पांयमोडणी केल्यात ते जावपा नाशिल्लें कित्याक तांचो सहकार्य नाशिल्लें जाल्यार. सो आय एम थँकफूल टू ऑनरेबल CM एंड ऑनरेबल PWD मिनिस्टर फॉर हेल्पिंग इन टेकिंग दीस फॉरवर्ड. आणि तुम्ही म्हणिल्लें हांव ऑलरेडी हें डिस्कशन जालां म्हजें आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा कडेन. कित्याक म्हाका दिसलें की आमच्या 70 तालुकान एक रवींद्र भवन येवपाक जाय. कित्याक आमकां लागीं तशें सांखळे आसा, फोंडें आसा, पण तालुका वायज एक तर रवींद्र भवन आयलेत कित्याक आमचे इतले टॅलेंटेड भुरगे आसा हांगा. सो हांवें ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ही ऑलरेडी सांगलां तांकां ही मागणी. गुजरात पुलिशेन साकेत गोखलेक केल्ल्या अटकेचो गोंय तृणमूल काँग्रेसीन खर निशेध केला. कसलीच पूर्व कल्पना दिनासतना गोखलेक केल्ली अटक नेमाच्या आड आशिल्ल्याचे तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी राजन डिमेलो सांगता. जरी आमी गुजरात वेंचणुकेन वांटेकार जाले तरी लेगीत भाजपाची कारस्थानां उक्ताडार हाडपाची संद सोडचे नात अशें तांचें म्हणणें. On 6 December, our national spokesperson Saket Gokhale was flying to Jaipur. आणि जयपुरात जेन्ना तो लँड जालो, the Gujarat police, without informing the Jaipur police, picked him up and arrested and took him to Ahmedabad. Now, what was the arrest? The arrest was because he tweeted about something regarding the Prime Minister. Let us get into the merits afterwards. What he tweeted. Question is, without telling the
Rajasthan police, the Jaipur police is picked up and taken there. Now very important to note is this. In Gujarat, the elections that are going on, TMC is not participated. In Himachal Pradesh, TMC has not participated. But TMC has been criticizing the Gujarat government, the Gujarati leaders, irrespective who gets benefit out of it, which are the opponents of the BJP in those states. Now, without giving him any intermission, without warning him or telling him why he has been picked up, he was only allowed to speak to his mother to say that he is being taken to Ahmedabad. Now this has happened during the period of the election code in force, and therefore it is the election commission that had control over these elections and the police and so forth. But the election commission of Gujarat did nothing. संवसारीक परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलाचे दर पळयल्यार हेर देशा परस आयज भारतान पेट्रोलाचे दर सगळ्यांत उणे आसात. नोव्हेंबर 2020 ते नोव्हेंबर 2022 या काळात कच्च्या तेलाच्या सरासरी दरान 102% वाढ जाल्या. पेट्रोलाचे दर फकत 18.95% वाढला, तर डिझेलाचे दर 26.5% वाढला. ऊर्जा सुरक्षा आणि परवडपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें विधान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हांणी संसदेत केले. सामान्य लोकांक सुटका मेळोवपा खातीर केंद्र सरकारान फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत आनी अंदू मे म्हयन्यांत 2 फावटी वॅट उणो केला. थोड्या राज्य सरकारांनी पेट्रोल आणि डिझेलाचेर हो वॅट उणो केला, मात अजून 5 राज्यांनी खंयचोच कर उणो करूंक ना अशें हरदीपान ह्या वेळार सांगलें. Sir, I also want to share with you that today, if you look at the international prices and our prices, I was hoping the honourable members will contribute that in their states also, the few that are left, that they will bring the prices down there also through a reduction in VAT. But I don't see that happening. Mr. Speaker, sir, sir, the issue here is today when we are negotiating, we have reached to the point of the 5th largest economy. We will soon be the third largest. Energy is the driver of economic strength, and I would like to point out that the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. So the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. Sir, ये 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने काम नहीं किया, और उनके माननीय सदस्य जो इन स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया है. अरे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय सदस्य अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे यू कैन देन जॉइन द मेन स्ट्रीम. ई ऑक्शनात दिवचलचो मायनिंग ब्लॉक आपणाकडेन दवरपाक वेदांता कंपनीक येस मेळिल्ल्यान सेजाच्या कामगारां मदीं उमेदीचें ल्हार पातळ्ळां. दिवचलची मायन वेदांताच्या ताब्यांत आयिल्ल्यान कामगारांची आस्त आतां वाडल्या. मजगतीं बिरेस्तारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत कामगारांचे कायदो सल्लागार आदवोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी दिवचलचो मायनिंग ब्लॉक वेदांताच्या ताब्यांत आयिल्ल्यान सरकार तशेंच खण खात्याक धन्यवाद दिल्यात. ह्या वेळार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. पॉलिसी ही गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान फॉर्म केलेली, तर बिडिंग प्रोसेसचो पयलो फेज काल कंप्लीट जालो. टेंडरिंग बिडिंग जावन काल फर्स्ट ब्लॉक जो आशिल्लो पळय सुदैवान हो बिचोलचो आशिल्लो आनी बिचोले मायनीचो ब्लॉक हो वेदांता लिमिटेड ह्या कंपनीक अलॉट केलो गेला अशें कालचे अनाउन्समेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचें. म्हाका इतलेंच सांगूंक सोदता हेंच्या वतीन हांव थँक्यू म्हणटा आमचे गोंया राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, तशेंच डायरेक्टर ऑफ मायन श्री शांतभोगेली आनी सबंद आमचे जे खंड खाते आसा गोंय राज्याचे त्यांच्या खरेंच मना काळजाच्यान तांकां धन्यवाद म्हणटा. त्यांनी टायम टू टायम पाठपुरावो करून
हो फर्स्ट बिडिंग प्रोसेस आमकां जशें कमिटमेंट दिलेले तशें तेंच्यांनी कंप्लीट कोयराचो प्रश्न केन्नाच सोंपचो ना, मात सगळ्यांनी जर कोयराच्या डब्यांनी कोयर उडोवप सक्तीचें केलें जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जावपाक मजत जातली अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी म्हणलां. बिरेस्तारा मांद्रे पंचायती वतीन कोयराच्या गाडयेचें तशेंच कोयराच्या डब्यांचे उद्घाटना वेळार तो उलयतालो. ह्या वेळार सरपंच अमित सावंत तशेंच हेर पंचायत वांगडी हाजीर आशिल्ले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.